आमी कसली मनशां अशें तुमकां दिसता? आमी प्रत्येक जाण तर आमचेरूच मनन करीत जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकता आनी समजता तसली मनशां? ओ कित्याक आयकूंक जायना? कित्याक हांवें ते दीस आमकां सांगलेलें की आमी आमच्याच चिंतनांनी विचारांनी आसता आनी ती आमकां देवाचें उतर आयकून तें सांबाळूंक दिना, आमी तें नाकारता. तर तसली मनशां आमी तर भितर तर आमी तें समजूंक लागली की ना, मागीर कितें जाता? ही समजणी आमचें सगळेंच भितरलें दुसरे भशेन पळोवंक आनी आयकूंक लागता. देवाचें उतर आमी हे भशेन पाळलें म्हणटच आमकां सगळें बरेंपण तो फाव करता. हे 10 मानामेंत ताणें आमकां दिलेले आसा, उपदेश दिलेले आसा, ते सोंपेपणी आमी पाळूंक जाता. कित्याक ताका तर आमी हाजीर जाय जो आमचे सोबे आसा जाल्यार आमी देवाचें नांव सापसुपें घेवचें ना आनी त्या देवा भायर आमी दुसऱ्या देवाक बसचें ना आनी प्रत्येक वेळ आमी ताचे सोबे सादतेले. हे भशेन तर आमी करीत जाल्यार बाकीचे सगळे उपदेश आसात ते सोंपेपणी आमच्यान सारूंक जातले. पयले सुवातेर बायक आनी मायक आमी रेस्पेत मान दितले. तांचें कितें सांगतात तें आमी आयकोन समजून घेतले. आमी कितें करता? समजोच्या आदींच आमचेंच तांचें थापूंक लागता आनी आमी तांकां नाकारता. हे भशेन जाता. ओ ती कशे भशेन जियेतात तें पळोवन आमकां ती फुरसत मेळना. तर आमी ती फुरसत घेवंक जाय जाल्यार जेजूच्या कोठान रावलीं की ना, आमी उतरांनी कोन्यांनीच न्हय पूण दुसरे वतीन तांकां जिवेशी मारची ना, तांकां काडून उडोवची ना आमी. आनी दुसऱ्यांक कशे भशेन आमी पळयता? म्हजे सोबेन देव आसा, तांचे सोबेन देव आसा. आमी सगळीं देवाची आसपाची म्हणजे आसलें ताचें आमचे मदें आसा म्हणटच आमी दुसऱ्यांक लैंगीक वतीन पळयना. देवान आमकां रूप दिलेलें आसा, स्वरूप दिलेलें आसा, तें आमी देवा सोबें पळोवंक लागता. न्हय आमकां आपणावंक, आमकां तें वापरूंक ते भशेन पळयना आमी. आनी हे भशेन आमी तांचें चोयना ना म्हणून वायट गोवाय दुसऱ्यांचेर आमी थापिनात. ओ दुसऱ्यांची वस्त जावं गोरखात जावं बायल जावं वस्तू त्यो आमचे आशेंत आमी धरिना. हे भशेन आमचें जिवीत जावंक लागतलें. आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावंक लागतलें आनी देवा सारकी आमी ओदीक जावंक लागतलें. आनी हें देवाचें कर्तव्य. म्हणून सांत इनास कितें म्हणटा? जेन्ना आमी देवाचेर जेजूचेर आमचें जिवीत सारून जिवंक लागता तेन्ना ताचो अणभव, देवाचो अणभव, जेजूचो अणभव आमचो जावंक लागता. कसलो अणभव? कशे भशेन तो आमकां लेखता. आमी देवाचीं भुरगीं सगळीं जाणां, तर आमचें तो आयकता, समजता आनी समजना तेन्ना तो आमचें सगळें आपणाचेर घेता आनी आमचें सोबें आपणा सोबें आमचें वायटपण सोंसता, भोगता, ताचो परिणाम आपणाचेर घेता आनी आमकां हे भशेन सुटका दिता. तर माय पायी खूब पाटी अशें कोत्तात. भुरगीं आयकोनान समजना तेन्ना तीं तांचें सगळें आपणाचेर घेवन ती ताचे पासून मागणें करीत आसतात. हे भशेन आमी देवा सारकीं उदीक जावंक लागता. तोच मोग खरेपणी आमी आपणावंक लागता. ताचे मोगा बरोबर आमी एकवटोन आमी ओदीक आनी ओदीक ताची आसपाची हातेरां जावंक लागता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या आल्फोन्सानूय आपलें जिवीत तेच भाशेन जेजूच्या ताब्यांत केलें. तें धाकटेंच आसतना ताची माय मेल्ली म्हणटच तिच्या मावशेन माशानान तिका वयर म्हणलें वाडयली आनी तिका शिकोंक मेळोंक नासलेलें कित्याक ती खेड्यांत आसलेली आनी हे भशेन ती आसलेली म्हणटच तिका तेरेचा धाकटी पळय आसा तिचें जिवीत तिका एकदम मानलेलें आनी ते भशेन ती जिवंक सोदताली. आनी हे भशेन चिंता आसतना हे मावशेन ताचें अशें येवजिलें की तिका आतां काजार करपाचें म्हणून. तिका काजार जावंक नाका आसलें कित्याक तिणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयल्लें. पूण तिणें कितें केलें? आपूण आपलो पांय उज्यान घालतली म्हूण लागली आनी हे परी म्हाका कितें तरी
म्हणजे बरें म्हजी कूड आसा ती मातशी वायट जातली आनी म्हाका अशें पळयलें म्हणटच त्या न्हवऱ्याक हांव मानचिना म्हणून अशी ती येवजिताली. पूण तिचो त्या उज्याशी गेले तेन्ना ती उज्यानूच पडली आनी सगळींच उलपवली आनी तिचें सगळें तोंड बाण हें जालें मातशें. म्हणून ताका लागून तिका मागीर म्हण हितून लग्नाचें तें पळय उतर दिवपाक आसलें तें दिवंक ना. म्हणून ती म्हणूंक लागली आतां हांव गोंयांतान जॉयन जाता. ती जर केरला सिरो मलाबार पळय आसात तांचे गोंयांत आसात. म्हणून त्या गोंयांतान एका क्लारीस म्हणून पळय तातूंत ती जॉयन जाली. पूण जॉयन जातानाच तिका खूब पिडापीड मेळोंक लागले आनी तिका खूब सोंसचें भोगचें पडलें. आनी तिणें कितें केलें, हें पळय ती भोगताली ती ओदीकूय आनिकूय मागूंक लागली. कित्याक हे परी जेजूचें जिवीत आपलें जिवीत करपाक, जेजू जशे भाशेन आमचो मोग करता, आपूण सोंसता भोगता, तेच भाशेन आपुणूय दुसऱ्यांचें सोंसतली भोगतली. आनी जी पळय सिस्टरी त्या गोंयांतान आसलेल्यो तांचें तें सगळें कितें म्हणटालीं करतालीं तें आपणाचेर घेवन हे परी तांचे पासत ती जियेताली. आनी हे भाशेन तिणें जियेताना तिका खूब वायट घडोंक लागलें. तिचे कुडीन सगळें कनवाल्शीत जावंक लागलें, तिका वोंकोंक लागलें. जॉयन आसलेली पूण इतली 4-5-6 वरां ती वोंकताली आनी हे भाशेन तिचें जिवीत आसलें. पूण सगळें एकदम माणसुकेन, कोणाक पिडापीड दिनासली, आपुणूच सोंसताली ती. आनी हे भाशेन ती 35 वर्सांचीच आसतना मेली. पूण सिस्टरीकूय खूब बरें लागतालें कित्याक तिका देवान जाणवाय दिल्ली. फुडार कितें आसा तें, फुडाराक कितें आसा तें दुसऱ्यांची ती समजून घेताली आनी लोकांक सांगताली. खूब लोक तिचेशी येतालो आयकोपाकूय. म्हणटच हे भाशेन देवाचें देणें तिका मेळ्ळेलें आनी देवाच्या मोगान ती जियेताली आनी देवाच्या मोगा पासत दुसऱ्यांक ती आपलें कश्ट दोग समरमताली तांचे बरेपणाक, तांकां पातकांतली सुटका दिवच्याक. हे भाशेन तिचें जिवीत जालें. तर म्हज्या भयणीन भावनो, आमी खूब फाटीं हे भाशेन वायट सोंसता, पूण आमी खूब फाटीं सोंसचें आसतना आमी तें नाकारता. आमकां नाका तें. आमी म्हणटा दुसऱ्यांक हें कोत्ता मागीर आमी शीण कोत्ता आनी ते भाशेन आसता. पूण तें आमी तो जेजू सवें दवरीत आनी जेजूच्या एकवटान रावन दुसऱ्यांच्याच तांच्याच पासत आमी तें वापरीत जाल्यार आमकांय त्या सांतपणाचो भाग मेळटलो आनी आमी देवाक हे स्थितीन पर्यान वाखाणटले. हांव तर अशें आमचें सगळें घडच्याक थोडो वेळ आमचे आत अशें उठीन दवरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी घेवया आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत सगळें समोर पळोवया. आनी हे परी समोर पिताना सगळी आमची मागणी आमी जी मनांत दवरलेली आसा तितली देवाक ओपून दिवया आनी सगळ्यां पासत आमी मागया.